बुधवारा सकाळी गोंयच्यान बेळगांव हुबळी धारवाड वचपी पॅसेंजरांचे हाल जाले। म्हादयचेर उत्तर कर्नाटकात चालू आशिल्ल्या बंदान कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्राशिल्लो। उजो घालून शेतकारांनी साखळ्यो करून आडवणी घालून रस्ते आडायल्ले। रिस्क नाका म्हूण कदंबान त्या रुटावेल्यो बसी बंद दवरल्यो। पॅसेंजरांचे हाल जाले। इयर एंडाक लागून अडचण चड। आयच्यान सकाळच्यान लोक हांगा खूब कर्नाटकाक वचपाक रावल्यात, पूण तांकां बसी नासल्या कारणान ते म्हणटात कितें हांगासून सावंतवाडी वचपाक जाय आनी सावंतवाडीसून दुसरी बस धरपाक तांकां कन्विनियंट जायना। 7:30 से बैठे सर। कहाँ पे जा रही है? बेलगाम में या हवेली। हवेली? हाँ, अभी वो देख लो बड़े 12 बजे है बोल रहा, 1 बजे है बोल रहा, नहीं तो घर को जाते देख के। पूण म्हाका कर्नाटका हुबळी वचूंक जाय आसलें, नाजाल्यार बेळगांव पासून वचूंक जाय आसलें, पूण दोनी सायडीन बसी ना। म्हणल्यार 7:30 येवन हांगा रावलेल्या, अजून पासून बस ना म्हणटा। आतां 1 12 म्हणटा केन्ना चालू जाता तें खबर ना आतां। तितले पूण प्रॉब्लम जाला, खूब लोक हांगासून गेला परतून येवन पळोवन गेला परतून। आतां चालू जातले तेन्ना जाल्यार चालू जालें जाल्यार वचूंक जाता, नाजाल्यार मागीर परतून वचचें पडटलें न्हू। प्रॉब्लम न्हू, प्रॉब्लम म्हटल्यार खूब प्रॉब्लम हे जाले आतां, आमकां खबर ना काय ना। मी इथं ओल्ड गोवाला राहतो, मला इकडे लग्न करून दिलेलं आहे। मी बेळगावला आईकडे जायलो आहे, आई आजारी आहे मी आता झाला की अर्धा तास येऊन। काय इथे बसेस नाहीत म्हणून म्हणजे आलेलं लगेच मिळतं आहे ना इकडे 11ला वगैरे, ते आता नाही आहे म्हणजे आता काय करणार तुम्ही? काय करणार म्हणजे आता म्हातारा माणसासाठी जायलाच पाहिजे। आम्ही मुली आहे ते इकडे आहे म्हणजे मग प्रॉब्लेमच आहे ना। मुझे बेलगाम जाने का है, अभी बस की बहुत तकलीफ है। अभी सुबह से मैं खड़ा है यहाँ पे, अभी तक बस नहीं आ रही है, तो बेलगाम जाने का मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। क्या मात बुधवारा एका दिसाचो बंद सोंपले उपरांत वातावरण निवाळेशें पळोवन सांजे उसरा बेळगांव, मैसूर आनी बाकी कडेन वचपाक कदंबा गोंयच्यान भायर सरल्यो। आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की लेगीन सांजे म्हणल्यार सगळें जातलें क्लियर। सो आमचें ऑपरेशन आतां लेगीन रातच्यो बसी आमच्यो वयतल्यो टू लेगीन बगलकोट, मागीर हैदराबाद, मैसूर, बेंगलोर, ह्यो बसी वयतल्यो आमच्यो आतां रातच्यो। आनी मागीर फाल्यां सकाळच्यान आमचें ऑपरेशन फूल स्विंग आसतलें। आयज ऑन एवरेज आमकां 3 लाख लॉस जाला कदंबा। आयज सकाळच्यान आयज अप टू इवनिंग देखून 3 लॅक्स आयज आमकां लॉस जाला कदंबा हे स्ट्रायका लागून। आतां इवनिंग बसी व्हरल्यो, 1 न्हू 2 बसी बेळगांव वयता आनी मागीर हेर बसी हैदराबाद, मैसूर, बेंगलोर त्यो बसी वयतल्यो आमच्यो। मात बेळगांवच्यान गोंयाक फळभाजी पुरवणेचेर तितलोसो परिणाम दिशिल्लो ना। ओके रेट ओके, अजून रेट तशी वाडोना, कांय फरक पडलो ना आमकां बंद जालें म्हणून 2 दीस। ना स्ट्रायकाचो कांय फरक पडलो ना, बाजारांत भाजी सगळी अवेलेबल आहा तशी। ना काय वाडलेलें ना, रेट सेम आहा ऑलमोस्ट। इफेक्ट काय ना, आता सगळ्यांनी ऑर्डर घेतला, ऑर्डर बेळगांव दिला, दिला चालू आसा। बेळगांव बंद म्हणून काय सांगू ना, भायर खबर ना, बेळगांव चालू आसा। आयले आयज सकाळी आयला ते 5 घंट्याक, सकाळी 5 येतले। ना रेट वाडला म्हणजे कितें, एक मातशें गाजर, कांदो, बाकी सगळे भाजी गिजी सगळे रेट कमी आसा। इतले बाकीचे एक लेवल आसा, काय ना। गोंयचो मुख्यमंत्री कर्नाटकाचे काकुटेक गेल्ले कडेन गोंयाकूच फटें। उत्तर कर्नाटकांतल्या म्हादय बंदाची कदंबाच्या बोल्साक बशिल्ले कडेन कातर। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।